आज आमी विलेज पंचायत होंडा इन कोलॅबोरेशन विथ लीगल एड सेल एंड गोवा मेडिकल कॉलेज तर्फे आयोजित तिसरो ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो आमचे पंचायतीचे वतीन आणि आजच्या जे कॅम्पाक आमकां एक बरो उत्सुक असो प्रतिसाद लागलो. खुबश्या लोकांनी आपले विलिंगनेस दाखयले डोनेट करपाक. ब्लड डोनेशन करप म्हणजे एक सगळ्यात व्हडलें दान. रक्तदान म्हणजे सगळ्यात व्हडलें दान. कित्याक आज रक्ताक लागून रक्त डोनेट करून एक मनशान जर रगत दान केलें जाल्यार ताका लागून एक 2-3 मनशाचो जीव वाचूं शकता. इतकी रक्ताची गरज आसता. रक्त तयार करपाक आज पर्यंत मशीन येवंक ना. ते कोणी तरी मनशांनीच दिवंक जाय, दान करपाक जाय. तेन्नाच आमचे मेडिकलाचे ब्लड बँकेन तें पावता. अशी खंयचीच मशिनरी ना जी रगत तयार करून कोणाचो जीव वाचूं शकता. ताका लागून हांव सगळ्या आमच्या 70च्या तशेंच गोंयच्या नागरिकांक बांधवांक सगळ्यांक विनंती करता की प्रत्येकान शक्य आसा तेणी रक्तदान करून लोकांचो जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करचो आनी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीकूय हेची मदत जातली अशें म्हणून हांव सांगता. म्हाजी विनंती आसा. आज होंडा पंचायत आणि फ्री लिगल एड होंडा हांच्यांनी जोड पालवान GMC वांगडा ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो आसा आणि आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आणि खूब जाणांचो जे आमी ब्लड कलेक्ट केला तातूंतल्यान खूब जाणांचो जीव वाटावतलो. तुमकां खबर आसतली की आमी फक्त 350 ml ब्लड घेता. तातूंतल्यान आमी ब्लड सेपरेट करता पॅक्सेल्स, FFPs, क्रायो प्रेसिपिटेट आनी प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट. सो एक मनीस जो आसा तो 3 ते 4 लायफ सेव करपाक शकता. सो असले प्रोग्राम जे ब्लड डोनेशन आसात ते तुमी सदांच करचे. वर्सान एकदा तरी डोनेट करचे आनी जाता तितलो जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करचो.